नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. नोव्हेंबर 2016 गोयात नॅशनल गेम्स परवरी उंचेल्या बसकेत निर्णय. गेम्सांचेर 450 कोटी खर्च, सुमार 350 कोटी खर्च गोयच्या माथ्यार. विधानसभा वेंचणुके पयलीं गेम्साचो बेत. मीन निर्गत करपी गोय करता आयात. गोयच्या 3 स्टीलाच्या कंपन्यांनी आफ्रिकेंतल्यान केले 54,000 टन मीन आयात. 3 वर्सां गोयच्यो मायनी बंद पडिल्ल्यान संकट. बीजेपी सरकार कामगारांचे प्रश्न घेना काना मनार. कामगार महासंघ व्हरतलो विधानसभेर महामोर्चा. नोकरी साल्वार करूंक आंदोलनाक बशिल्ले कामगार एका बावट्याक घाला. आणि गोयभरचे 10 ते 11 ग्राउंड सरकार दितलो जीसीएच्या ताब्यात. मात थंय क्रिकेट सोडून कांयच खेळूंक मेळचे ना. जीसीएन केलें स्पष्ट. प्रॉक्सी मतदान रद्द करपाचो आमसभेचो विचार. बाबू ब्रदर्साची 5वी अखिल गोय T20 सीझन बॉल सर्त सुरू. पयलेच मॅचीन मांडवी बॉयजान अमेझिंग क्रिकेटर्सांक मारले 33 रनांनी. सचिन नायक मॅन ऑफ द मॅच. खबर विस्तारान. नोव्हेंबर 2016 गोयच्या नॅशनल गेम्स घेवपाचे गोय सरकारान थारायला. आयतारा परवरी जाल्ल्या बसकेत हो निर्णय जालो. बसकेक रक्षा मंत्री पर्रीकार, मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. गेम्सांचेर सुमार 450 कोटी मोडटले. तातूंतले 100 ते 150 कोटी केंद्र सरकार दितलो. उरिल्ले 300 ते 350 कोटी गोय सरकाराक मोडचे पडटले. 2017 जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे पयलींच सरकार ह्यो गेमी घेवपाक सोदता. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळांची कार्यावळ थारावपा खातीर आयतारा सचिवालयात खासा बसका जाली. ह्या बसकेत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, गोय खेळा प्राधिकरणाचे अधिकारी आनी हेर अधिकारी आसले. 5 ते 19 नोव्हेंबर 2016 मदीं हे खेळ घेवपाचे ह्या बसकेत थारले. त्या उपरांत गोंयांत विधानसभा आचारसंहिता लागू जावपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रीय खेळा खातीर लागपी साधन सुविधा तयार करपाचे सरकारान थारायला. खेळगड्यांक रावपा खातीर कोलवाळ वाठारांत व्हडा प्रमाणांत घरां बांदपाची सरकारची येवजण आसा. ही घरां मागीर लोकांक विकतले. राष्ट्रीय खेळां खातीर नवे स्टेडियम बांदपाची सरकारची येवजण आसा. बांबोळे स्टेडियम, पेडे स्टेडियम, ताळगांव स्टेडियम आनी फातोड्डे स्टेडियमांत सुदारणा करून हे सगळे स्टेडियम वापरतले. राष्ट्रीय खेळ घेवपा खातीर सुमार 450 कोटी लागतले. केंद्र सरकार खंय 100 ते 150 कोटी दितले. उरिल्ले 300 ते 350 कोटी गोंय सरकाराक मोडचे पडटले. फाटल्या वर्सा लुसोपोनिया गेम्सीत 216 कोटी मोडिल्ले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. एका तेंपार मिनाची निर्गत करपी गोंय आतां मिनाची आयात करपाक लागला. फाटली 2.5 वर्सां गोंयांतले मायनिंग बंद उरिल्ल्यान हांगासरल्या स्टील उद्देगांच्या अस्तित्वाचो प्रस्न उप्रासला. तांणी आतां मीन आयात सुरू केल्या. गोवा कार्बन, अंबे मेटलिक आनी शारदा इस्पात ह्या गोंयच्या तिख्या उत्पादन करपी कंपन्यांनी आफ्रिकेंतल्यान मीन हाडपाक सुरवात केल्या. 64 ग्रेडीचे 54,000 टन मीन ह्या तिनूय कंपन्यांनी मेळून गोंयांत हाडला. पळयात रिपोर्ट. गोंयांतल्यान व्हडा प्रमाणात मिनाची निर्गत जाताली. गोंयांतल्या मायनिंगाचेर बंदी घातिल्ल्यान फाटल्या 2.5 वर्सांत निर्गत बंद जाल्या. चड करून गोंयचे मीन चीनाक वताले. गोंयच्यान येवपी मीन बंद जाल्ल्यान चीनांतले मार्केट आफ्रिका आनी ऑस्ट्रेलियान ताब्यात घेतला. गोंयांतल्यो कांय कंपन्यो आतां आफ्रिकन देशांतल्यान मीन आयात करूंक लागल्यात. राज्यांत तिख्याचे उत्पादन करपी कंपन्यांनी आफ्रिकन देशांतल्यान 64 ग्रेडीचे 54,000 टन मीन आयात केला. गोवा कार्बन, अंबे मेटालिक आनी शारदा इस्पात ह्या कंपन्यांनी हे मीन हाडला. एका टनाक $84 ह्या दरान हे मीन आयात केला अशें समजता. हे मीन घेवन एक आफ्रिकन बोट 13 मार्चाक गोंयांत पावली. हे पयलीं हे कंपन्यो गोंयांतले 60 ग्रेडीचे मीन वापरताले. मात राज्यांत खणीचेर बंदी आशिल्ल्यान ह्या कंपन्यांच्या उत्पादनाचेर वायट परिणाम जाल्लो. फाटल्या 2 वर्सांत देशांतल्या हेर राज्यांनी सुमार 2 कोटी टन मिनाची आयात केल्या. गोंयचे आमचे स्पॉन्ज आयर्न प्लांटवाले आहा पळय आनी स्टील प्लांट आहा तांच्यांनी आतां इम्पोर्ट केला आयर्न ओर तांचे प्लांट चलोवपाक. कारण की अवेलेबिलिटीची परिस्थिती जाल्या सारकी वायट आनी ताका लागून आतां आफ्रिकाच्यान एक वेसल ऑलरेडी पावला गोंयांत आनी फुडें येतलें. जे आमी गोंयच्यान एक्सपोर्ट करताले पळय आयर्न ओर ते आतां इम्पोर्ट करपाक पावले. असले दीस आयले. आमी विचार करूंक जाय कितके दीस आमी ही इंडस्ट्री बंद करतले. फाटली 2.5 वर्सां गोंयांतलें मायनिंग पुराय बंद आसा. त्या खातीर गोंयांक मिनाची आयात करची पडल्या. खणी बंद आशिल्ल्यान हजारांनी लोकांचेर आनी अर्थवेवस्थेचेरूय वायट परिणाम जाला. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी नवाज शेख. घेवया एक विराम.